Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. ज्या पक्षाचेर गोयच्या जनतेन जबाबदारी दिल्ली की विरोधी पक्षाची भूमिका निभावपाची ते आपल्याच्या सुंदोप सुंदीक आपल्याच्या झगड्यां भितर फक्त कशें खंय वचप आनी कितें सादोवप हातूंकच उरले। विजय सरदेसायान सांगिल्लें की 39 जरी सरकार सत्तेर उरले आमदार उरले तरी एक आपूण एकटोच हें पुरो की जो विधानसभेक विरोधी पक्ष म्हणून हें करतलो म्हणून। आनीक ताणें तें प्रूव करून दाखयलें। इलेक्ट्रिकल पोलाचे स्कॅम, प्रायव्हेट फॉरेस्टाच्या बाबतीत कितें कितें भानगड जाली ताजे, जुवारीच्या लँडाच्या बाबतीत चालू आहा जे आनी आयडीसीचे स्कॅम, अशे अनेक घोटाळे विधानसभेक चव्हाट्यार एकमेव आनी एकमेव आमदारान हाडले जे गोंयाचो इंट्रस्ट पळोवन विजय सरदेसाय। विरोधी पक्षाचो जो मोठो विरोधी पक्ष आहा तो तर न्हिदिल्लो आशिल्लो, ते एकमेकाक मेळनाशिल्ले आनी विधानसभेक तांची सुमार कामगिरी त्या हाजेर गोवा फॉरवर्डाची कामगिरी इतली आशिल्ली म्हण हांव विजय सरदेसायाचे पक्षाच्या वतीन पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या वतीन अभिनंदन करता। तेजे जे फायटिंग स्पिरिट आसा ते खरें म्हणजे युथाक प्रेरणा दिवपा सारकें आसा। अपील करता गोंयच्या सगळ्या तरुण मंडळीक की आज खऱ्या अर्थान गरज आसा की गोवा फॉरवर्ड पार्टीक जॉईन जावन हे जे विजय भवन जे गोंयकारांचे सामान्य विषय घेऊन जे तडीक लावपाचो जो प्रयत्न केला तेंचे बरोबर वाटेकारी जावन एक रिजनल पार्टी असल्या कारणान आमकां खंयचें जर इलेक्शन असलें जाल्यार आमची एक पार्टी म्हणून एक भूमिका आसता की आमी जे जे उमेदवार जे आमच्या समविचारी आसा जे रिजनल पार्टी जे धरून वयता आणि गोवा फॉरवर्ड ह्या फाटल्या निवडणुकीक जे जे आमकां कनेक्टेड लोक असले जे आज उमेदवार म्हणून फुडें गेला तांकां आमी अवश्य सपोर्ट करता।